शुक्रारा आयिल्लो हुंवार 70क सगळ्यांत चड पातलो. वाळपय नाणसाचे गोशाळेकूय हुंवाराचो फटको बसलो. थंय 500 गायी, 95 गायी सोंपल्यो. 45 हाताक लागल्यो, 50 व्हांवन गेल्यो. तांचे गोठे आनी खावडी चारकुटा सयत सगळे काबार. अशा प्रकारचो सेटबॅक हो आनी गोरवांक आमी वाचूंक शकले ना कोणीच, कित्या खातीर रातचे आनी काळोख आसलो. दिसा वयले असले जाल्यार आनीक ताका रेस्क्यूक मातशें खुबशी मदत जाता आसली. आमचे बाकीचे लोक येवपाचे असले साखळी होंडाचे जाल्यार थंय मदीं ब्लॉकेज असले उदक, म्हणून तांकां येवपाक मेळना. भितरल्यान गोरवां दुदेव तांचो अंत जालो. जवळ जवळ 45 आमी बॉडीज काल डिस्पोज केल्ल्यो आसा आनी जवळ जवळ एक 50च्या वयर गोरवां मिसींग आसा, म्हणजे ती वॉशआवट जाली. गोशाळेक कुशीकूच तेंकूनच हो व्हाळ. कितलो तेंप जालो हुस्पूंक ना. हो व्हाळ पावसांत बादूं येता, हो हुस्पूं जाय म्हूण वाळपय पालिका आनी WID कळीत केल्ले. फुडें कांयच जालें ना आनी ही परिस्थिती आयली. गेल्या 2 वर्सां पयलीं जेन्ना उदक आयलें तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीक हाडून तांकां दाखयल्लें की हो जो नाला आसा, म्हाका दिसता जवळ जवळ 20-25 वर्सां जालीं हो जो मेन नाला आसा हो डिसील्ड करूंक ना तांच्यांनी. खुबशे प्रकारे तांच्यांनी आमी तांकां रिटन मेमोरंडम दिल्ले. त्या वेळार कावन्सिलर आनी CO एकदां आयिल्ले. लास्ट इयर उदक आयलें, जवळ जवळ आमचे 100 मिटर कंपावंड पडलो गेल्या वर्सा. तेज्या पयल्या वर्सा 70 मिटर आनी ह्या वर्सा सुद्दां आतां कंपावंड डॅम मोडलेलो आसा. प्रोटेक्शन वॉल ना ह्या हेका. आनी WIDकूय आमी तांकां सांगलेलें, तांकां हेची जाणीव करून दिल्ली 2 वर्सां बाबा अशें फ्लड येता, गोरवां हांगा आसता. इवन आमी एनिमल हजबंड्रीक तांकां खबर आसा, म्हणजे हांगासले स्थानीक हांकां, आनी फ्लडींग जाता हें तांकां आमी इवन नजरेक हाडून दिल्लें. अजून 400 गायी हे गोशाळेंत आसात. तांचे खातीर परत सगळे उबे करचे पडटले. गोट्या सावन खावड चारकुटाचे वेवस्थे मेरेन. फक्त सरकाराचे मजतीन भागचे ना. बरे मागप्यांचो हात जाय. आदाराक हात फुडें येवंक लागल्यात. गोंयच्या बाकीच्या लोकांक हें करता की तुमकां जशें शक्य आसा तुमी येवन विजीट करात, तुमकां जाता तशी मदत करात अशें आमी अपील करता. भिरोंडाचे मास्कारेन्साचोय हुंवारान असोच घात केलो. ताच्यो 15तल्यो 10 गायी गेल्यो. टोटल 15 आहलो आनी 5 जाणां वासरां. 10 गायो म्हणल्यार एक गाय तितूंतली साल्वार जाली, एक 10 गायांतले 10 मेल्या तितूंतले एक वासरू आनी 9 सारक्यो व्हडल्यो बऱ्यो गायो व्हडल्यो सारक्यो. सो ती 9 साडे 9 पासून उदक वाडलें. 9:30 पासून उदक वाडलें आनी देंवंक लागलें. 4 आंगणान येयलें तेन्ना भितर मातशें एक 10 सेंटीमिटर सुमार येयलें उदक भितर आनी मागीर देंवंक लागलें. देंवलें म्हणून आमी ते सगळे भितर कचरो बी येयलो तो साफ केलो आनी सारकें हेच्या भायर पावलें. बरें अर्द मिटर सुमार तें वाड्याच्या भायर 4:45 हांगासर यो जाल्यार सारको वयर पावल्लें आहा. सारकें वयर म्हणजे हांगासर आमी आतां आसा थंयसर इतलें उदक जातालें म्हाका बरें. मागीर हांवें काडलें आनी ताका एक थंय गळार आहली गाय, तिका सोडली वचून पेंवन वचून. आनी तांकां भितर सोडपाची कंडिशन नासली, कारण कितें वयर हेका पाडसाक तेकलेले. म्हाका पेंवपाक सुद्दां येता जाल्यार म्हाका तें हें नासलें, डेरिंग जावना. कित्याक म्हाका भितर गेलो जाल्यार भायर येवपाक जावंक चान्स ना, तें हें लागता न्हू. मागीर ती म्हाका दिसता म्हाज्या पयलीं ती मेल्ली, कित्याक ती तांकां उदक कितलें जाय. वासरां तांकां हांवें बांदूंक ना आहली, ती हांगाच बसलेली. ती अकांताक गेली वयर सरून येयली ती. आतां कोण कोण येवन गेल्या, तलाटी येवन गेला, सर्वे केला, वेटनरी डॉक्टरानूय म्हटलां मातशें पळोवया, मातशें हेल्प करता पळोवया जात कितलें जाता तें कशें करया आमी, कित्याक तुजी हें आमी जाणा न्हू, म्हणजे कसो गोरवांक हें करतालो तो. आमी आनीक हें करून आमी तेंच्या हेजेर आहा आतां, आनी कांय ना. हय, म्हाका उमेद आहा ती, कित्याक हांवें गव्हर्मेंटाची हें करूंक नासलें, पण 1-2 गाय घेतल्या, तेतून म्हाजें हांवें हें वाडयल्लें. 8 वर्सां म्हाका 10 लिटर दुदाचेर सावन आयज म्हाजें 80 लिटर सुमार दूद आसता दिसाक. डॅमाच्यो सकयल ओल्ड डॅम आहा तो, मिनी डॅम आहा आमचो, आतां तेजे कुशीक नेवो बांदला. तेजे आयज पासून प्लेटी सुद्दां काडूंक ना खंय. एक थोडी कंपार्टमेंटान तेज्या तशीच प्लेटी घातलेल्यो आहा. ते घालून तो फ्लो वयर पावता तेंचो. आनी म्हाका दिसता हें तेंचेंच कारण जावन आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी, चेतन गवस आनी कल्पेश गांवस.